नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी झडलो उटंगाराचो पावस. सांखळे, वाळपय आनी हेर वाठारांत पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत. जमीन रुपांतरणावयल्यान काँग्रेसीच्या भाजपाचेर फार. चोपड्या 3 लाख चौखण जमीन रुपांतर करून बिगर गोंयकारांच्या हातांत सोपोवपाचो भाजपाचो यत्न. काँग्रेसीन केलो आरोप. सरकारी जमनींचेर अतिक्रमण केल्यार जातली खर कारवाय. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. सरकारी जमनींचेर बरे प्रकल्प हाडून राज्याचे उदरगतीक लावचो हातभार. मुख्यमंत्र्याचो उलो. कुडचिऱ्या जावपी कोयर प्रकल्प विरोधी संदर्भात उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयात दिल्ले निवेदन पत्र. आमदाराची दादागिरी घेवचे नात खपोवन म्हणटा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सचिव संतोष सावंत. दक्षिण आणि उत्तर गोंयांत अध्यक्षाची बिनविरोध अधिकृत घोषणा. दक्षिणेत संजना वेळीप जाल्यार उत्तरेत शंकर चोडणकार हाची जाली वेंचणूक. चवथीच्या फाटभुंयेर दिवचलचो बाजार सजावटीच्या सामानान आयला फुलून. मात खरेदीक ना नेट. विक्रेत्यांची निर्शेवणी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जमीन रुपांतरणावयल्यान लोकांची दिशाभूल करता असो सणसणीत आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला. भाजप सरकार गोंयच्यो जमनी रियल इस्टेटीक विकून गोंय काबार करपाक सोदता. तशेंच चोपडे गांवांतले 3 लाख चौखण मीटर जमनीचें रुपांतरण करून बिगर गोंयकारांच्या हातांत सोपोवपाचो यत्न आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. म्हाका दिसता ह्या बीजेपीच्या करप्ट सरकाराची आता टाइम दे हॅव लिव्ड देअर टाइम. हे बीजेपीचे सरकार आउटडेटेड जाला आणि द वे फॉरवर्ड इज ओनली काँग्रेस. एक्झिस्टिंग पळय गोंयची जनता त्या चोपडे गांवांत रावतात. दे आर स्टेईंग इन अ सेटलमेंट एरिया ऑफ 2,83,000. वो एडिशनल अंडर 17 थंय कन्वर्ट करता 3,86,000 खंयच्या गोंयकारा लागून. म्हाका दिसता हो विशय जमनीचो खास करून लँड कन्वर्जन, रॅम्पंट हिल कटिंग, इलिगल कन्वर्जन इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. आणि म्हजी मागणी आसा तुमच्या मिडियाच्या भावाकडे की म्हाका दिसता हो विशय तुम्ही प्रत्येक गोंयकारा मेरेन पावोवपाक जाय. कित्याक हातून समज जर कोणी जर तर लुजर आसा तर तो आज गोंयकार आसा. आता चोपडे गांवाचे जर आमी पळयत जाल्यार 136% जवळपास ताणें सेटलमेंट केला. कोणा लागून? खंयच्या गोंयकारा लागून? म्हाका दिसता हे जे बीजेपीचे जागे विकपाचो जो प्रकल्प आसा तो म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आणि व टीसीबी मंत्री हे मिळून करता. सरकारी जमनींचेर अतिक्रमण करशात जाल्यार ताचे आड खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी परत एक फावट मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. सरकारी जमनींचेर बरे प्रकल्प हाडून राज्याचे उदरगतीक हातभार लावपाक लोकांनी सहकार्य करचें असो उलोय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार मारला. दोडामार्ग पुलीस चौकीच्या नूतनीकरण केल्ल्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. इतकेच सांगतलो की स्टेटीच्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटात बरे प्रोजेक्ट जे आम्ही इंटिरियर गावांनी हाडपाक सोदतात त्या बऱ्या प्रोजेक्टांक पयलीं सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. प्रत्येक फावटी लोकांक संवय जाल्या सरकाराची जमीन दिसता ती हडप करप आणि आमी जर मातशें थंय सरकाराचो कसलोय प्रोजेक्ट करप जे लोकांनी ताका विरोध करप ही पाड मनोवृत्तींतल्यान लोकांनी भायर येवपाची गरज आसा. आम्ही ठरयला आता आमचे इंटिरियर गावात सुद्धा जरी सरकाराच्यो जमनी आसत जाल्यार थंयसर बरे प्रकल्प. आता हांव उलयना फुडें उरलेल्यो जमनी बी हडप करत रावत जाल्यार घरां सुद्धा डेमोली ह्या फुडें सरकाराच्या जमनीक जर घरां बांदली जाल्यार ती डेमोलिश जातली. परत सांगू नाका की डेमोलिश केली म्हणून म्हणजे स्पश्ट म्हणणें आसा. आणि बरे प्रोजेक्ट जे आमी गावात हाडपाक सोदता त्या सगळ्या प्रोजेक्टांक सगळ्यांनी सहकार्य करचें ही अपेक्षा करता. मये मतदारसंघातल्या कुडचिऱ्या वाठारांत येवपी कोयर प्रकल्पाविशीं विरोध करपाच्या हेतान गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या सचिवान उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयात निवेदन पत्र दिलें. उपरांत कुडचिऱ्या वाठारांत आमदारांची दादागिरी खपोवन घेवचे नात. तशेंच थळाव्यांक विश्वासात घेनासतना कसलोच प्रकल्प कुडचिऱ्या वाठारांत जावचो ना अशें ताचें म्हणणें.
जे कुडचिरा गांव जो आसा पळय थंयसर वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचो एक प्लांट येवपाचो आसा आनी जेन्ना पळय 4 दीस पयलीं थंयसर सर्वे करपाक येयले. सर्वे करप येयना बरोबर थंयसर जवळ जवळ 5:30 पुलिसांक घेवनूच थंय कुडचिरा गांवांत थंयसर हे पावले गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे सर्वे डिपार्टमेंटाचे लोक पावले आनी तितून थंयसरलो लोकल आमदारूय आसलो. त्या लोकांची मागणी इतकीच आसली की जर कसलो प्लांट येता वेस्ट मॅनेजमेंटाचो प्लांट येता किंवा आनी कसलो प्लांट येता जाल्यार तांकां गांवकारांक जो गांव जो आसा पळय तांकां कितें येता पळय ते तांकां पयलीं सांगपाक जाय आसलें. जी लोकल बॉडी आसा पंचायत बॉडी जी आसा पळय ते पंचायत बॉडीक सुद्दां आमदारान आनी सरकारान कांयच कळयल्लें ना की थंयसर कितें येता तें. डायरेक्टली थंय येयले आनी जवळ जवळ 5:30 पुलीस हाडून थंयसर सर्वे हें करपाक गेले. लोकांनी थंयसर ती सर्वे हाडोवपाची खूब ट्राय केली तरी आसतना ते बळजबरीन थंयसर तेंच्यांनी ते सर्वे केले आनी काही लोकांक थंयसर तेंच्यांनी अरेस्ट करून पुलीस स्टेशनान सुद्दां व्हेले. म्हणजे हो खंयचो काय तो ही दादागिरी कित्याक करपाक जाय. जर कसलो प्लांट बरो वायट येता जाल्यार गांवकारांक सांगून तांकां विश्वासाक घेवन कितें तें काम करपाक जाय. त्या खातीर तेंच्यांनी सगळ्या गांवांनी सगळे गांवकारी मेळोन थंयसर एक मिटींग घेतली की हो जो प्लांट येवपाचो आसा तो कसलोय येवपाक तो प्लांट आमच्या गांवांत नाका. जर आमी बारीक जर पळोवंक जाल्यार हो कुडचिरो जो गांव जो आसा पळय तो सारको नेचरान भरलेलो आसा. थंयसर अशें एकदम सुखी हे आसा तेंचें लायफ आसा हे करतात नेचर बरें आसा. हे सरकाराक हे असले नेचर आसलेले गांव काबार करपाक कित्याक सोदता तेंच कळना. हांव तुमच्या मार्फत सरकाराकूय क्वेश्चन करूं येता. 2012च्यान मायनींग बंद जाल्लेली आसा. आतां ते ब्लॉक अलॉट केल्लेले आसा. अशी मायनींग कितलीशीच पीट आसा ओपन पीट आसा इतकी मायनींग पडलेले आसा. थंयसर हे असले प्लांट वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट थंयसर कित्याक व्हरना. इको जागो पडलेलो आसा सरकारान ऑलरेडी मायनींग जे जागे आसले पळय ते घेतलेले आपल्या ताब्यान करून घेतलेले आसा. अशे बरे नेचर जे गांव आसले पळय थंयसर तुमी पाड घालून कित्याक येता तेंच कळना. म्हणून काल तेंच्यांनी गांववाल्यांनी पंचायतीक विचारलेले आनी तांकां सांगलेलें की आमकां स्पेशल ग्राम सभा जाय. पण 2 दिसां भितर तेंच्यांनी काल आयतार आसलो ग्राम सभा जाली. तेंच्या देवळान सातेरी देवूळ जे आसा पळय थंयसर ग्राम सभा जाली आनी ते हेका अख्खो गांव जवळ जवळ 2-2.5 ते 3,000 लोक थंयसर ग्राम सभेक पावले आनी सर्वानुमते तेंच्यांनी एक ठराव घेतलेलो आसा की आमकां हो कसलोच प्लांट जो जाय तो कुडचिरे गांवांत आमी अलाउड करचे ना आनी गव्हर्मेंटान तो फोर्सेबली हाडचो न्हू. म्हणून मुद्दाम आमी हो जो प्रश्न आसा पळय तो आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो अध्यक्ष आसा बाब विजय सरदेसाय हेच्या कानार घातलो आनी तेणी सांगला तांकां म्हाज्या मार्फत तांकां सामको फूल सपोर्ट आसतलो. जे वायट ते वायट बरें ते वायट बरें ते बरें हे गोष्टीक आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टी तांकां सपोर्ट करतली. म्हणून आमी जो मेमोरंडम आसा पळय तेंची जी फिलिंग्स जे कितें आसा पळय ते नॉर्थ गोवा कलेक्टराक दिवपाक गेल्ले कारण ती कलेक्टर मॅडम खंयसर तरी मिटींग आसा म्हणून आमी डेप्युटी कलेक्टराक मेळिल्ले आसा. तिने जे आमचे मेमोरंडम आसा ते घेतलेले आसा आनी जे कितें कारवाय करपाक जाय जो प्रोसेस कितें करपाक जाय तो आमी फुडें करतले म्हणटा. सोमारा उत्तर आणि दक्षिण गोयचे जिल्लो पंचायत अध्यक्षाची बिनविरोध अधिकृत घोषणा जाली. दक्षिण गोयच्या जिल्लो पंचायत अध्यक्षपदार संजना वेळीप हांची वेंचणूक जाली जाल्यार उत्तर गोयच्या जिल्लो पंचायत अध्यक्षपदार शंकर चोडणकर हाची वेंचणूक जाली. उत्तर आणि दक्षिण गोयच्या अध्यक्षांनी आपल्या पदाचो ताबो घेतिल्लो आसा. अध्यक्षपदाची निवडणुका संपन्न जाली आणि तितून आमचे म्हज्या वांगडा आसा ते आमचे प्रिजायडींग ऑफिसर आसले जेंच्यांनी बरे यशस्वीरित्यान ह्या सगळ्या इलेक्शन प्रोसेसाचो कार्यभार सांबाळ्ळो आणि आतां तेंच्यांनी घोशीत केलो नवो अध्यक्ष. ज्या प्रमाणे तेंच्यांनी सांगलें की एकल्याचेंच नॉमिनेशन फॉर्म येयल्ल्या कारणान बिनविरोध हें इलेक्शन जालें आनी म्हाजें नांव तेंच्यांनी घोशीत केलें. सगळ्यात पयलीं हांव तेंचें अभिनंदन करतां. आमच्या पक्षा तर्फे म्हाजें नांव सूचीत केल्लें गेलें. हांव त्या खातीर पक्षाचो खूब खूब आभारी आसा आनी अशें दिसलें की इतलीं वर्सां जे पक्षा खातीर काम केलें तेजें फळ आयज म्हाका मेळ्ळें. आनी त्याच बरोबर आमचे जे सगळे हे आहा जिल्ला पंचायत मेंबर जे आहा त्या मेंबरांनी एक मतान आनी बिनविरोध हें इलेक्शन घडोवन हाडपाक शकले. पयलीं दिसाचेर आमच्या पक्षाचे खूब आभारी आसा. कित्याक म्हणल्यार की आयज ह्या पदाचेर हाडपाक फक्त आमच्या पक्षान आमकां खूब आदार केल्लो आसा. आनीक पयलीं म्हणल्यार हांव आमचे सीएमाचे अभिनंदन करता की जे आमचेर विश्वास दवरून आमकां आयज हांगा फर्स्ट हाती आमची दिल्ली आसा. तशेंच आमचे पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद शेट तनावडे बाई तशेंच आमचे जी पक्षाची कोर टीम आसा
तेंचेय बी हांव खूब आभारी आसा की आज झडपी इलेक्शनाची हें आशिल्लें डिक्लरेशन ऑफ रिजल्ट आनी आमकां एकूच नॉमिनेशन आयिल्लें संजना वेळीप हांचें तें आमी तिका सावथ गोवा जिल्हा परिशदेचे अध्यक्ष म्हणून आमी आज डिक्लेअर केलें. चवथीच्या फाटभुंयेर दिवचलचो बाजार सजावटीच्या सामानान फुलून गेला. मात पावसाक लागून दुकानदार हुस्क्यात आसात. पावसाक लागून सजावटीच्या सामानाचे खरेदीक अजून तरी अपेक्षे प्रमाण नेट येवंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता. दर वर्सा सजावट साहित्य विक्रींतल्यान दिवचलच्या बाजारात लाखांनी रुपयांची उलाढाल जाता. चवथ 4 दिसांचेर पाविल्ल्यान सगळे कडेन उमेदीचे ल्हार फाकला. बाजारूय चवथीच्या सामानान फुलला. बाजारात वेगवेगळे डिझायनाची आकर्षक रेडीमेड मखरां, फुलांचे आकर्षक हार आणि तोरणां तशेंच हेर सजावटीचे सामान व्हडा प्रमाणात विकपाक उपलब्ध जालां. हे सामान गणेश भक्तांचे लक्ष ओढून घेतात. फुलांच्या वस्तूंक समाधानकारक अशी मागणी आसा. आता इको फ्रेंडली सजावटीचेर गणेश भक्त चड भर दितात अशें दुकानदारांचें म्हणणें आसा. डेकोरेशनचे खुबशे आयटम नवीन पद्धतीचे बाजारात येयल्ले आहा ते आमी डिस्प्ले केल्ले आहा आणि खूब प्रकारच्यो खोली बी हांगासर आमचे कडेन उपलब्ध आसा. आणि नवीन कितें आयटम आसा? नवीन अशे आयटम म्हणजे डेकोरेशनानूच आज कपड्याचो जे आयटम आसा पड्डे ते जास्त प्रमाणात आयज गिरायकाचो ओढ आहा. आणि मोतयाचे अलंकार बी आर्टिफिशियल फ्लावर्स ही जी आसा ती बी मोठ्या प्रमाणात मार्केटान येयल्ली आहा आणि ती बी सजावटी खातीर गिरायक आमचे कडसून व्हरता. तेका रिस्पॉन्स बरो आसा. आणि मोतयाचे अलंकार बी जाल्ले मोतयाचे अलंकार आसा. मागीर विविध प्रकारच्या कपड्याची फ्लावर्स तयार करून तेजे बी हार तयार केल्ले आहा. आणि गणपतीचे खास करून सजावटी खातीर स्टोन वर्क जे आसा ते सगळ्या प्रकारचे आमचे कडेन मेळटा हांगासर आनी ते हांगासर उपलब्ध करून दिल्ले आहा आमी गिरायकाच्या खातीर आणि तेजो बी रिस्पॉन्स हांगासर बरो मेळटा. फाटल्या कांय दिसांच्यान पावस पडत आसा. ताका लागून सजावट साहित्य विकपी दुकानदार हुस्क्यात आयल्यात. चवथी मेरेन पावस पडत रावलो जाल्यार अंदू बाजार शेळयतलो अशी खंत दुकानदारांनी उक्तायल्या. पावसाक लागून अशें गिरायकाचो परिणाम खूपच जाल्लो आहा. कारण गिरायक अजून तशें बाजारान वळना. वर्सा सारकें ना. वर्सा सारकें ना. तें आतां कशें कितें जातलें काय समजना. आमी आमचे एकदम जय्यत तयारीन आहा. पावस जर असो पडत पावस असो जर पडत जाल्यार मार्केट एकदमच जावन फेल जावपाची शक्यता आसा. सध्या अजून तशें मुवमेंट अजून असो ना. पावस ना जाल्यार फुडल्या 2 दिसांक 2-4 दिसांकूच कितें तें गिरायकाचें हें जातलें. पूण कांय गोश्टी ज्यो आसा त्यो खूब पयलीं व्हरच्यो पडटा. ते व्हरपाक अजून लोक बाजारांत येवंक ना. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयतारा सांजे मंगेशी सभापती रमेश तवडकार हाच्या श्रमदान येवजणेची कार्यावळ जाली. दर एकल्यान आपल्याक जाता तितली मजत केली जाल्यार तळाघरांतल्यान दर एकल्या कडेन पावपाक वेळ लागचो ना अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी सांगलें. म्हणजे तुम्ही एक काम करा, म्हणजे 5 दीस म्हणजे असं तो आणि बाकी जनरल पब्लिक आम्ही सांगला तुम्ही आमच्या ज्या जागेचे काम करता तिथे जोडू शकता. फक्त 1 रुपया 1 दीस काम म्हणजे श्रमदान समजून येवपाक श्रमदान केली तूं फुडें केन्ना तूं करियर जावपाक जाता. ह्या कन्सेप्टान घेता हांगा दिखार कसल्याच प्रकारे राजकारण ना. केवळ आम्ही पिढो मतदारसंघांनी फोंड्याच्या बाकीच्याय मतदारसंघ घेतल्यानी आजूबाजूच्याय मतदारसंघ घेतले. आम्ही म्हणजे प्रियोळ मतदारसंघातल्या तुम्ही फुडें काळात आसली आमकां 100% त्या लोकां पर्यंत पावपाक पावयांनी गांवचे गांवपण, गांवचे मनीसपण, गांवच्या मनशाक जगोवपाचें आणि गांवच्या मनशाची जी स्थिती आसा जर गांवच्या लोकांतले साधारण 70% सदन लोक आसत जायत न्ही. आमी इतलेंच सांगया उरिल्ले 10% लोक आसत जायत न्ही. केवळ पिडो मतदारसंघा पुरतोय विशय ना आमचो. काणकोण मतदारसंघाय पुरतो विशय ना आमचो. विषय आसा सबंद गोवा. फुडें काळांत आसली आमकां 100% त्या लोकां पर्यंत पावपाक
पव्यानी गांवचे गांवपण, गांवचे मनीसपण, गांवच्या मनशाक जगोवपाचे आणि गांवच्या मनशाची जी स्थिती आसा, जर गांवच्या लोकांतले साधारण 70% सदन लोक आसत जायत न्ही, आमी इतलेंच सांगया, उरिल्ले 10% लोक आसत जायत न्ही. केवळ पिळो मतदारसंघापुरतोय विशय ना आमचो, काणकोण मतदारसंघापुरतो विशय ना आमचो. विषय आसा संबंध गोवा. कोट्यांनी रुपया मोडून स्मार्ट सिटीत बसयल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरांचो कांयच फायदो ना म्हणून NSUIन आरोप केला. 2 दीस पयलीं NSUIचो सरचिटणीस अझार मुल्ला हाका पणजे एका गाडयेन धपको दिवन थंयच्यान पळ काडिल्लो. हे विशीं पुलिसांक कळीत केल्यार तांचे कडेन सीसीटीव्ही फुटेज ना. हे विशीं NSUIचो सरचिटणीस अझार मुल्लान तिडक उक्तायल्या. जून रोड 18 जून रोडाचेर एक रेड सेलेरो येवन आमकां मारले ॲट अ स्पीड ऑफ अबाउट 100-120 मारून तो धांवलो. ही MH पासिंग गाडी आशिल्ली, MH 07 काय 09 आशिल्ली. तेंकां तेन्ना म्हाका कळूंक ना कित्याक तो इम्पॅक्ट कसो आशिल्लो, आमकां गाडीचो नंबर जो आसा तो नोट करपाक मेळूंक ना. पूण आमी तशेंच रावले थंय, पुलिसाक आपयलो. पुलीस आयले, 15-20 मिनटान पुलीस आयले आमचे कडेन. तेंच्यांनी फोटो मारलो, गाडीचो फोटो मारलो आनी ते गेले. सो आमकां कॉन्फिडन्स हे आशिल्लें की स्मार्ट सिटीन 250 करोड स्पेंड केला कॅमेराचेर. सो आमचो कॅमेरा सुद्दां न्ही वयरूच आशिल्लो. सो आमी भिवना, आमकां दिसलें की जो कल्प्रेट आसा तो रायट अवे मेळटलो. आमी हांगा येतले पुलीस स्टेशनार, कंप्लेन फायल करतले, पुलिसा कडेन लायव्ह CCTV फुटेज आसतली म्हणून आनी सोमतोच मेळटलो म्हणून कोण आसा तो, कित्याक तो पणजीच आशिल्लो तेन्ना, तो काय धांवना तेन्ना. पळोवपाक गेल्यार आमी पुलीस स्टेशनार आयले, कंप्लेन दिले आनी सांगलें की CCTV फुटेज बेगीन पळया म्हणून, कित्याक तुमचे कडेन आसा न्ही 250 करोड स्पेंड केला पर कॅमेरा, तेंच्यांनी 1 कोटी मोडला, सो पळया म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें, पुलिसान सांगलें की दे डू नॉट हॅव एक्सेस टू द CCTV फुटेज, द लाईव्ह CCTV फुटेज द पुलीस डज नॉट हॅव एक्सेस. दिस पॉइंट नीड्स टू बी नोटेड दॅट पुलीस स्मार्ट सिटीन जे 250 करोड मोडला तेजे फुटेजाची एक्सेस लाईव्ह फुटेज पुलिसा कडेन ना. 50 करोड देर इज अ क्लियर एक्सेस to the culprits to run away from this country, to run away from whatever crime they do. And the NSUI will take this up very effectively, and we will make sure that such things come and they are corrected in future. कुडचडे मतदारसंघात सध्या रस्त्यांची सामकी चवथिकाय जाल्ली आसा. दिसान दीस अपघातांचे प्रमाण वाडटात. चवथी पयलीं सगळे रस्ते दुरुस्त करतले अशें आश्वासनूय दिल्लें. मात भौशीक बांदकाम खात्यान दुर्लक्ष केल्ल्यान लोकांक हाचे खूब त्रास सोंसचे पडटात असो आरोप थळाव्यांनी केला. ह्याच फाटभुंयेर सोमारा तिडकल्ल्या थळाव्यांनी हे रस्ते बेगोबेग दुरुस्त करपाची मागणी करीत उपजिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन सादर केलें. इतिहास कुडचड्याची जी रस्त्याची परिस्थिती आहा तेका आमी एक चवथ आतां आमची येवपाक जाल्यार चवथ पयलीं पूण रस्ते आमगेले सारके जातले अशी अपेक्षा दवरली, पूण चित्र पयल्यार तशें जालें ना. पूण आज आमी ताका एक क्लियर इंटिमेशन दिलां की चवथी पयलीं ह्या रस्त्याची जावं कितें तेचो आसा तें कंप्लीट कर, नाजाल्यार गावयलो हें फेस करपाक तुमी रेडी जाय. कित्याक आतां आमच्या कुडचडकारांचो बांद तुटलेलो आसा, खूब तेंप जालो हे हितूंतल्यान त्रास जायता कुडचडकार. आतां आमची स्वयंशक्ती काबार जाल्ली आहा. गरज धरता आमकां कुडचडकारांक की कोण कांय उलोवचो ना, कोण कांय करचो ना, पूण आज परिस्थिती अशी आहा की प्रत्येक मनशाक रस्त्यार येवपाची परिस्थिती आहा. आज सर्वसामान्य मनशाक त्रास जाल्लो आहा. बाईन सांगले पासून जवळ जवळ प्रत्येक लोकांक हॅरेसमेंट जाल्लो आसा डेव्हलपमेंटाच्या नांवान. आज आमी ताका एक मेमोरंडम सबमीट केला की चवथीचे पयलीं काम कंप्लीट करून लोकांक सगळी बरी दिवची. कितें प्रॉमीस केल्लें आसा? डेप्युटी कलेक्टरान सांगलां आमकां की आज सांजे भितर PWD ऑफिसरांक मिटींग घेता आनी हे प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट करपाचो आपूण ट्राय करता. पूण सरकाराक ह्या हाजे कांय सोयत ना अशें दिसता, प्रशासन न्हिदलाशें दिसता आमकां. सो ताका लागून प्रशासनाक जागे करपाक आमी हांगा आयिल्ले आसा.
आणि तांकां आमी मागला की जेन्ना एक बारीक सुद्दां बिल्डींग जाता तुमी सगळे गायडन्स तांकां सांगतात की अशें तो बोर्ड लावपाक जाय ताजो कॉन्ट्रॅक्टर कोण सांगपाक जाय कन्सल्टिंग इंजिनियर कोण सांगपाक जाय व्हॅल्यू घालपाक जाय पूण हांगा हजारांनी कोटीची कामां जाता ताजे रस्त्याचेर कोणाक मेळचे ताजो नोडल ऑफिसर कोण असो एकूय बोर्ड आमकां दिश्टी पडना. सो आमी मागिल्लें आसा की सगळ्याक पयलीं हें बोर्ड लायात. सरकार हो पयशांचो व्हॅल्यू सांगपाक भितर काय कितें अशें आमकां दिश्टी पडटा. सो आमी तांकां सांगला पयलीं बोर्ड लावन आमकां पयलीं कळणी कॉन्ट्रॅक्टर कोण आनी आमच्या टॅक्साचो पयसो खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टान दिता हें आमकां कळपाक जाय. एक जाल्यार दुसरें आमकां पॅच वर्क पयलीं जावं चवथ आयिल्ली आसा गांवचे भायले लोक गांवां येतले ही दुर्दशा पळयल्यार गांवचें नांव पेड्ड्यार जातलें आनी ताका लागून मागला की इमिडिएट पयलीं पॅच वर्क करचो. 2 वर्सां लागता जे 2 किलोमिटर रेंजीची काम कितें फोडपा रस्ते फोडपा म्हण जावं कंप्लीट करप 2 वर्सां लागतात. जावं तें काम करतलो जाल्यार आज परिस्थिती अशी आसा की गेल्ले दिवाळेक फोडलेली चवथी कडेन फोडली करूं आनी परत पयर आज सेम हॉल आनी सेम रस्ते सेम परत फोडल्यात. तातूंत कितें दाखोवन दिता आमचो आमदार आतां न्हिदला काय आमदारा लक्ष आहा हेजेर PWD आहा ते न्हिदला रोड्स आहा ते न्हिदल्या ताका आवय बापूय कोण आसा ही म्युन्सिपालिटी जागी आसा काय म्युन्सिपालिटी फक्त आमदार एकच चलयता आनी म्युन्सिपालिटी एकले कौन्सिलर कापासात ना बाबा थंय आपल्या वाड्यार आपल्या वाठाराक कितें चल्लें म्हणटा हिसाबाक कापासात कोणाकच ना. आमी आतां तुमी प्रश्न केलो तुमी कितें केलें काय म्हणून तुका काम कितें आसा आमी 2 वर्सां आमी बेर केला. आमी समजलें कितें डेव्हलपमेंट जाता म्हणजे कितें तर सोंसपा म्हणून तेका एक अंत आसता कितें तरी एक लिमीट आसता बाबा कितले तेंप म्हणून सोंसप काय म्हणटे एक काम करपाक 3 पाटी रस्ते फोडची पडटात. जावं एक काम करपाक कोण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आमकां खबर ना म्युन्सिपालिटी जाल्यार म्युन्सिपालिटी म्हणटा आपल्याक खबर ना PWD जाल्यार PWD म्हणटा आपल्याक खबर ना. चवथीच्या फाटभुंयेर सांखळे बाजारांत येरादारीची कोयणी जावची न्हय म्हणून पार्किंगेची वेवस्था करतले. सगळे कडेन सुचोवणी तक्ते लायतले अशी माहिती सांखळेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी दिल्या. सांखळे नगरपालिका मार्केट असोसिएशन तशेंच ट्रॅफिक पुलिसां वांगडा खासा बसका घेवन हे म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशें मार्केट असोसिएशनाचे अध्यक्ष प्रियेश डांगेन दिल्या. आज आमची सांखळे बाजारांतले कांय प्रतिश्ठीत नागरीक तशेंच बाजार तांची हें आसा मार्केट समिती तांच्या बरोबर तशेंच PI ट्रॅफिक PI पुलीस आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हेच्या बरोबर बऱ्यापैकी चतुर्थीच्या तयारी भितर एक बरीशी मिटींग जाली. सगळ्यांचे जायते इनपूट जाले आनी तातूंत आमकां एक कळ्ळें की मेन जो इशू आसा तो मेन म्हणजे ट्रॅफिकाचेर आसा. बाजारांतल्या ट्रॅफिक कंजेशन असल्या कारणान चडशे गाडी डायवर्ट जाता आनी लोक बाजारांत येवपाक प्रिफर करना. सो त्या संदर्भात आमी काय सगळ्यांचे एकमतान काय निर्णय घेतल्या. ते अशें आसतले की बाजारांत काय ज्यो एरियाज आसा ज्या जाग्यार मिक्स पार्किंग जाता 4 व्हिलर 2 व्हिलर ते आमी सारके डिमार्क करून दितले. मार्किंग आसतलें की हांगा 2 व्हिलर ज्या जाग्यार 2 व्हिलरूच पार्किंग जावपाक जाय आनी ज्या जाग्यार 4 व्हिलर त्या जाग्यार 4 व्हिलरूच पार्किंग जावपाक जाय. जायते सायनेज बोर्ड थंयसर लायले वयतले जेणे करून कस्टमरांक सगळें कळटलें. तशेंच आमी जाता जाल्यार KTC बस स्टँड तशेंच बोडके ग्रावंड आमचें गोवा म्युन्सिपल ग्रावंड फाटल्यान आसा तशेंच आमची म्युन्सिपालिटी जी बिल्डींग आसा ताच्या फुड्यान जो पठार आसा थंयसर आमी कांय जागा राखीव दवरतले एक्सक्लुझिवली फॉर पार्किंग आनी थंयच सगळ्याक मार्केट येणाऱ्या सगळ्यांनी पार्किंग करचें जेणे करून सुरळीत ट्रॅफिक आसतकूच कोणाकूच त्रास जावचो ना. ह्या वर्सा गेल्या वर्सा केल्या प्रमाणे ही जी आमची माटोळीचें सामान आसा ते म्युन्सिपालिटी आमची जी आयज बिल्डींग आसा ताच्या सकयल जी पार्किंग एरिया आसा थंय आमचे म्युन्सिपालिटीचे एरियेन सगळे माटोळीचें सामान मेळटलें आनी ताच्या फुड्या समोर सुद्दां आमी थोडी पार्किंग जागा अलॉट करतली. आमच्या बरोबर ट्रॅफिक सेलचे PI तसेच पुलीस डिपार्टमेंटचे बी अधिकारी असले तसेच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे बी अधिकारी असले. एक बऱ्यापैकी चर्चा जाली आनी चवथीच्या बाजारा खातीर कितें कितें आमकां एवेलेबल कितें जाय ते आमी तेंचे कडेन आमची मागणी घातलेली. मेन म्हणजे पार्किंगचो विशय आसलो तसोच वन वे नो एंट्री आनी हेजेर बरी चर्चा जाली जेणे करून की सगळ्यांक वेंडर्सांक शॉपकिपर्सांक आनी जे बाजारांत जे कोण चवथीचो बाजार करूंक येतले सामान व्हरूंक येतले तांकां बी बरें पडटले अशें आमी तेंचे कडेन सजेशन मांडलेलें आसा आनी तेंच्यांनी ते एक्सेप्टूय केल्लेलें आसा. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आशिल्ल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक तांच्या बऱ्या सेवे खातीर हांव परबी दितां पूण ह्या हॉस्पिटलांत सुदारणा करपाची गरज आसा अशें दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्याडो म्हणटा. हे विशीं आपूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे कडेन तशेंच वेळ पडल्यार केंद्रीय मंत्र्या कडेनूय चर्चा करतलो.
दक्षिण गोंयचे सगळे लोक ह्या हॉस्पिटलाचेर निंबून आशिल्ल्यान ह्या हॉस्पिटलांत बरी साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें कॅप्टन विर्यातोचें म्हणणें. तांचे रिकॉर्ड किपींग आसा बरें, बट हाव इट कॅन बी एनहेन्स्ड. वी हॅव टू नाव मूव डिजिटल. तें आमी सांगलां दॅट वी हॅव टू गो डिजिटल. एक बरें कितें, एक हांगा सपोज पेशंट आयलो, ताची ID क्रिएट जाता, युनीक ID. तूं 4 वर्सांनी पासून यो, तुजो रिकॉर्ड तो येतलो. बट हाव टू कीप दॅट रिकॉर्ड, कीप इट स्कॅन ऑर कीप इट समवेअर. तांकां सर्वर जाय. ऑल दीस IT सेटअप हॅज टू बी देर. प्रॉब्लेम अगेन येता मॅन पॉवर. नो, ऑफलोड इट टू एन एजन्सी. We have to now think of this is the only big hospital for entire South Goa. So आम्ही मेडिकल सुपरिटेंडंटाक पासून प्रॉमिस केला फ्रॉम आवर सायड, गोईंग अक्रॉस पॉलिटिक्स. हांगा पॉलिटिक्स आसूंक उपकारना. हांवें पयलेंय सांगलां एज MP I रिप्रेझेंट साऊथ गोवा एंड ऑल्सो सद्या म्हणलें तर नॉर्थ गोवा कितें रिक्वायरमेंट आसा जाल्यार वी हॅव टू प्रोवायड द बेस्ट ट्रिटमेंट इन साऊथ गोवा. चवथीच्या बाजारावरवीं आप मजत गटांतल्या बायलांक स्वयंरोजगार मेळचो आनी स्वयंपूर्ण जावचे ह्या हेतान सरकारान चवथीच्या बाजाराचें आयोजन केलां. जाल्यार दर एका बायलेची अर्थीक स्थिती घटमूट करपाचो सरकाराचो यत्न सुरू आसा. पळयात पुराय बातमी. बी लोकल बाय लोकल या संकल्पनेखाला आयोजित केले या चवथीच्या बाजाराक पुराय गोंयभर बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो. 3 दीस चलपी या बाजारात बायलांच्या गटांनी मेळून 100 स्टॉलां मांडल्यात. या चवथीच्या बाजारात रेडीमेड कपडे, नेवऱ्यो, वेगवेगळे खाद्यपदार्थ, माटोळीचे सामान तसेच चवथीक लागपी चडश्यो वस्तू विकपाक उपलब्ध आसा. बायलांनी स्वयंपूर्ण जावचे असो उलो आमदार दोतोर शेट्टी आनी आमदार देवया राणी हांणी मारलो. पण माझी सिन्सियर लोकांना विश्वास आसा. खास करून हांव पयलीं सांगता, म्हज्या घरान जितके नेवरे हांव पळोवून केल्ले घरी. आज हांव प्रोग्राम करता, फाल्यां हांव 2 वरांनी खरेदी करता. हांव सगळे आयदनां खरेदी करता. सो त्या आमदार येयल्यानंतर सगळ्या कर्मचाऱ्यांक गोंयकार लोकांक भितर तालिकाचो प्रोग्राम आसा की सगळ्यांनी ह्या बायलांची उर्बा वाडोवपाक, हांकां सपोर्ट करच्या खातीर हांगा येवपाचें. चवथीच्या बाजारांत भोंवपाचें आनी तुमचे जे घरांत तुमकां जे जाय स्वीट्स जाय, बारीक बारीक मुद्दाम तुमकां घेवपाचें. रियली फर्स्ट ऑफ ऑल आमचे आभार आसात आमच्या वेळेचे. पण सिनेमाचेर ज्यो आयडिया दिवपाचे ई बाजारांत चवथीचो केला. तांकां घरा बसूनच ते खरेदी करूंक जाय. माटोळीचें सामान जाल्यार ई वेगळे वचून चवथीचे सामान तुजे घरा कडेन हाडून पावोवप. हांगा येवन तुमकां डिफरंट टायप ऑफ वरायटी पळोवंक जाता. So I am really thankful to the everyday and chief minister for this new type of idea. आम्ही फक्त मात्र तेको लायला, but I am very happy to be a part of this event and I am very thankful to all of you for following me. Thank you. भागाची महिला जावनी की युवा जावनी जे कितें वेगळे वेगळे पदार्थ करतात ते सगळे जगभर प्रसिद्ध जावपाक जाय, राज्यभर प्रसिद्ध जावपाक जाय, हिंदुस्थानान प्रसिद्ध जावपाक जाय. प्रत्येक फावटी मन की बात उलयता तेन्ना ते उलयतात की आमची जी महिला जे कितें बनयतात ते कितें लोकली बनयतात ते तुमी सेल करपाक जाय म्हणून ते हेल्प करता. आनी आमी पळयता की वेगळे वेगळे राज्यांतली महिला जे कितें ते बिझनेस स्वताचो करता आज एक्सपोर्ट करपाक पावली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.